तुम्ही इन्चार्ज जाल्या दर डिस्ट्रिक्टाचे कितें डिफिकल्टीज त्या डिस्ट्रिक्टान तुमकां फेस करची पडटा? डिफिकल्टीज अशें कांय ना. आमी जर पळयलें न्ही की जे कुशावतीन 8 मतदारसंघ येता तातूंतलो गेल्या म्हणजे एसेंब्ली इलेक्शनाक 22 फक्त आमी केप्यां जिंकला भितरलो. अशें न्ही की जिखले आनी डिफेक्ट जाले, तातूंतले ना. तितूंतले आमी 8 मतदारसंघांतलो केपें जिखल्या. सो ह्या फावट आमी नवें नेतृत्व तयार करता प्रत्येक मतदारसंघान आनी आमचो टार्गेट आसा की ज्यो 8 कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा तातूंतले 6 सीट जिखपाची आमकां खात्री आसा आनी त्या दृश्टीन आमचें काम चल्लां. थंय जंय आमचे आमदार आसा एल्टन केपेचे, पूण बाकीच्या मतदारसंघान ते आमकां खूब मदत करता, गायड करता. आनी नवे कालूय जसो सांग्यार आमी नवें लिडरशीप घेतल्या, काणकोणान तशें नवीन लिडरशीप घेतले, प्रत्येक मतदारसंघान घेतले. हांव फोंड्याक रिप्रेझेंट करता. सो फोंड्या आमचो थोड्याच मतांनी पराभव जाल्लो. अशा मतदारसंघान आमकां दिसता की आमकां खात्री आसा की 8तले 6 आमी जिखतले. दुसरें म्हटल्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर गव्हर्मेंटाचे आतां एक थर्ड डिस्ट्रिक्ट जालो, सगळे फॅसिलिटीज आसा तुका गव्हर्मेंटाक? ना, आतांच न्ही पयरूच कलेक्टर अपॉयंट जाला न्ही काल काय पळय तुमी वाचला आसतलें. सो हे एडमिनिस्ट्रेशन अजून जाग्यार बशिल्लें ना. कुशावती डिस्ट्रिक्ट म्हाका अपॉयंट जावन आतां कितके 3-4 म्हयने जाल्या. सो ताका एडमिनिस्ट्रेटीव इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करचें पडटलें, एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डिंग्स तयार करच्यो पडटल्यो. ह्यो आज इट इज अ चॅलेंजींग फॉर गव्हर्मेंट. आनी जेन्ना आतां फुडाराक आमी म्हणटाच की देर इज अ एक्सपायरी फॉर दीस गव्हर्मेंट, BJP गव्हर्मेंट. आनी 8 जे डिस्ट्रिक्ट आसात तांकां अजून हेडक्वॉर्टर, देर आर 2 अल्टरनेटिव्स आनी 2 ऑप्शन्स, whether headquarters should be KPM or Kurcharam. I think that is also not yet finalized. फायनलायज जाला सर डिस्ट्रिक्ट डिक्लेअर केली? हय, केलं न्ही तांणी. जाला, फायनल जाला. म्हजे कोतान तरी जावना एज पर माय इन्फॉर्मेशन. सो दॅट इज ऑल्सो अंडर प्रोसेस. म्हणजे सगळे प्रोसिजर घालना आसतना त्यांनी डिस्ट्रिक्ट डिक्लेअर केली? डिक्लेअर केला, घाई गडबडीन डिक्लेअर केला. सो लेट्स सी नाव हाव इट गोज.